कांय दीस पयलीं पेडण्या हरमल वाठारांत पासयेक गेल्ले कडेन अमर बांदेकर ह्या तरणाट्याचो बारीकशा कारणावेल्यान खून जाल्लो। एका शेकाच्या कामगारान आनी अमर हाच्या मदीं खुर्च्यो सायडीक काडिल्ल्यान वाद जाल्लो। ह्या वादाक लागून शेक कामगारांनी अमर हाका मोरासर मारिल्लो। जखमी अवस्थेत ताका हॉस्पिटलांत व्हेल्लो खरो, मात हॉस्पिटलांत पावच्या पयलींच ताणें जीव सोडलो। ह्या प्रकरणात पुलिशेन एका दुबाविताक अटक केल्लो, मात आतां पर्यटन खात्यान हे शेक मोडपाचो आदेश दिलो आनी शेक धनियाक 25 लाखांचो दंडूय दिला। मजगतीं भाड्याक दिवपी शेकाचे परवाने सरकारान रद्द करचे अशी मागणी शेक धनी संघटनेचो अध्यक्ष क्रूज कांदोर्जो हांणी केली। तशेंच सरकार जे कारवाय करतले ताका आमी तयार आसा अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें। लास्ट टाइम जेन्ना आमी सीएमाक एप्रोच जाले आनी टुरिजम मिनिस्टराक एप्रोच जाले म्हणटकीर तेमी आमकां गव्हर्मेंटान आमकां एक बरी पॉलिसी फॉर्म करून दिली आनी जेन्ना ती पॉलिसी करता तेन्ना आमी डिस्कस करताले सबलेटींग बंद जावपाक जाय म्हणून। बट कितें जालां सबलेटींग न्हू आमी पयलेसून बोर्ड मारता सबलेटींग आमकां नाका कित्याक आमी जाणा आमचे थोडे शेकवाले सबलेटींग करून भायल्यां काडून शेकां दिता आनी भायले येयले म्हणटकीर ते कितें जाता ते चिंता हाली पयशे करपाक। जेन्ना आमी पयले जाल्यार आमी गोंयकार जेन्ना शेकांत उलयताले गोंयकार जेन्ना ट्युरिजमान आहले तेन्ना इतले व्हडले इशू नासले। आतां कितें जालां चडशीं शेकां जायतीं शेकां भायल्यांक दिले आतां ते इशू कोत्ताय सगळे। सो आतां आमी डायरेक्टराकूय मेळून येयल्या ट्युरिजम मिनिस्टराक आमी आतां सांगपाक येयल्या की हे पळय सबलेट केला कितल्याची लायसन्सां कॅन्सल करूं म्हणून आमी जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाचे सायडीन आमी आहा फूल सपोर्ट ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय आमी सपोर्ट करता। हें सबलेटींग बंद जावपाकूच जाय कित्याक आमी झगडटा आनी शेकां गोंयकारांक दिवपाचें म्हणून आनी थोडे आमचे जे शेकवाले आहा ते काडटा भायल्यांक दितात आनी भायल्यांक दिले म्हणटकीर तेमी नाकालेली इलिगलिटी चलतात। फाटीं हांवें आनी एक मिटींग जाली ते मिटिंगेक सांगलेलें कांदोली पासून इतली शेकां भाड्याक आख्खे गोंयांत शेकां भाड्याक दिल्या ती भायल्यांक दिल्या ती बंद जावपाकूच जाय आनी ताका लागून कसलें एक्शन तरी गव्हर्मेंट घेता ट्युरिजम डिपार्टमेंट घेता जावं ट्युरिजम मिनिस्टर कसलें एक्शन घेता जाल्यार आमी ताचे बाराक आमी ताका सपोर्ट करपाक एनी टायम रेडी आहा। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे ह्या प्रकरणाचेर कितें म्हणटात ते आयकात। इट इज व्हेरी सरप्रायझिंग की सबलेट जे जाता ते डॉक्युमेंटेशन काय नासता आणि अनलेस वी एक्चुअली गेट सम इन्फॉर्मेशन ऑन दीस वी आर नॉट एबल टू एक्ट। आता युजिंग टेक्नॉलॉजी वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल अँड एन्श्योर दॅट एवरी शेक इज मॉनिटर्ड चेक्ड। जे सबलेट झाले ते ह्या एन्फोर्समेंटा प्रमाणे क्लियर डिरेक्टराक आमी सांगला की एक्शन स्टार्ट कर। लास्ट टाइम हो मर्डर जावचे पयलीं लास्ट टाइम आनी एक इन्सिडेंट जालो एक मनशाचो जालो इन्सिडेंट तसोच एक हाजो जालो आमच्या एक शेक जळपाचो तातूंतय कोण तरी एक वर्मा भायर सरलो। सो आय हॅव टोल्ड आवर डिपार्टमेंट टू स्टार्ट एन्फोर्समेंट अँड रेग्युलेट शेक वॉटर स्पोर्ट्स कितें आसा ते। टायम खूब जालो आमचे गोंयकार भावांक सपोर्ट करपाक आनी ते गोंयकार म्हणून सपोर्ट करपाक की वी नीड टू गिव देम दॅट टायम कम्फर्ट लायन खूब दिली। आतां तांची जबाबदारी आसा की तांणी ते करून आपल्या करून घेवचे आनी गोंयकारांनी हे धंदे सांबाळपाचे। गोंयकार आपल्या नांवार लॉट घेतलो आनी तो भायर समज दितलो जाल्यार आमी कशेंच खोपून घेवपाचें ना। हीच खंत द सेम इश्यू हॅज बीन आयडेंटिफायड बाय क्रूज कार्दोज एंड हिज एसोसिएशन गोवा शेक ओनर्स एसोसिएशन। आज ते मुद्दम आयिल्ले की तांकां तितलेंच वायट दिसलां। इट इज व्हेरी एम्बरेसिंग फॉर देम द वे इट इज गोईंग स्पॉयलिंग गोवाज रेप्युटेशन इन दीस पर्टिक्युलर पार्ट कित्याक जांकां गोंयकारां कडेन कांयच लेणें देणें ना धंदे फास्ट पयशा खातीर कोण तरी सबलेट करता तो फक्त जो येता वायलो दिल्ली वालो खंयचो आयलो जाल्यार तो फक्त पयशे करूंक सोदता आनी हे इन्सिडंट्स जाता। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।